Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 30,000-35,000 भुरगे भायर येतले 4 वर्षांनंतर and the society will turn into militarization. This is a real threat. जेन्ना तांकां जॉब मिळचे ना तेन्ना ते फ्रस्ट्रेट जातले आणि मग कोण कितें कशें करतले सांगू शकना. जे 17.5 वर्सांचे वयाचेर तांकां जे घेतले 21 वर्सां पर्यंत त्यांचो टर्म कवर जातलो आणि हे 21 वर्सां नंतर हे भुरगे कितें करतले. आणि जे मोदी सरकार म्हणटा की अप टू 25% ह्या भुरग्यांक परत खंय तरी नोकरेन ते घेतले. अप टू 25% म्हणजे 1%य आसपाक शकता. 25%ची गॅरंटी ना की हे जे 46,000 जे भुरगे अग्निवीर म्हणून जे तुमी घेतले हेंचे पैकी 1%क पासून नोकरी मेळपाची परत गॅरंटी ना. आणि अशा वेळार जे आतां सांगलें की हे भुरगे मिलिटरी ट्रेनिंग घेवन आयिल्ले आसतले. सो हे जेन्ना सोसायटीन हे भुरगे आज आमी पळयता की गोंयांत पसून जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाडल्या कशे भुरगे आज वायट वळणाक लागल्या वायट व्यसनाक लागल्या आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना हे मिलिटरीचे ट्रेनिंग घेवन येतले तेन्ना हे भुरगे सोसायटीन कितें कशा पद्दतीन हेंची वागणूक आसतली कशा प्रमाणात सोसायटीन वावर आसतलो हें आमकांय खबर ना.